नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड लोकशायेची परब म्हळ्यार लोकसभा वेंचणुके खातीर पयल्या पावंड्याच्या मतदानाक आज सकाळीं 7 वरांचेर सुरवात जाली. ह्या पावंड्यार 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 102 सुवाती खातीर मतदान सुरू आसा. हातूंत महाराष्ट्र आनी आसाम दरेकी 5, तामिळनाडूंत एकूण 40, राजस्थान 12, उत्तर प्रदेशांत 8, मध्य प्रदेशांतल्यो 6, बिहार 4, अस्तंत बंगाल 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय राज्यांत दरेकी 2 जाल्यार छत्तीसगड, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अंदमान निकोबार जुंवे, जम्मू काश्मीर, लक्षद्वीप आनी पुद्दुचेरी हांच्या दरेकी एका सुवातेचो आस्पाव आसा. लोकसभेच्या 102 सुवातां वांगडाच अरुणाचल प्रदेश आनी सिक्कीम विधानसभे खातीर लेगीत आज मतदान सुरू आसा. दनपरां 3 वरां मेरेन सगळ्याच मतदान संघांनी सर्वसाधारण 40% परस चड मतदान जाल्ल्याची खबर कांय राष्ट्रीय खबरां संस्थांनी दिल्या. किरकोळ घडणुको सोडल्यार सगळ्याच मतदान केंद्रांनी सुरळीत मतदान जाल्ल्याची खबर आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्यार आज मतदान सुरू आसा. ह्या वेंचणुकेत महाराष्ट्रांतल्या नागपूर, रामटेक, चंद्रपूर, गडचिरोली, चिमूर आनी बुंदिया भंडारा ह्या मतदारसंघाचो आस्पाव आसा. एकूण 97 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसात. 5 मतदारसंघांत मुखेल लढत महायुती आनी महाविकास आघाडी हांचे मदीं आसा. नागपूर मतदारसंघांतल्यान केंद्रीय मंत्री भाजपाचे वडील फुडारी नितीन गडकरी आनी महाविकास आघाडीचे काँग्रेस उमेदवार विकास ठाकरे हांचे मदीं लढत आसा. हेर मंत्र्यांत किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश अर्जुन मेघवाल बिकानेर, सर्बानंद सोनोवाल दिब्रुगड, जितेंद्र सिंग उधमपूर तशेंच काँग्रेसीचे फुडारी गौरव गवाई, आदले मंत्री ए राजा, कार्ती चिदंबरम, चिराग पासवान हे दिग्गज फुडारी ह्या वेंचणूक आखाड्यांत आसात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी लोकशायेंत दर एक मतदारान आपलो पवित्र मतदानाचो हक्क बजावंक जाय अशें मतदान केल्या उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे. और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें. प्रधानमंत्री भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्राच्या वेंचणूक प्रचार भोंवडेर आसात. दामोह हांगा आयोजीत केल्ल्या भाजपा उमेदवाराच्या प्रचार सभेत प्रधानमंत्र्यांनी मार्गदर्शन केलें. ह्या सभे उपरांत प्रधानमंत्री महाराष्ट्रांतल्या वर्धा हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत मार्गदर्शन करतले. भाजपा ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी. भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई. आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है. हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम. भारत को सस्ता तेल मिले इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया. भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया.
भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आज गुजरातांत गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी अर्ज सादर केलो. गांधीनगर मतदारसंघांतल्यान व्हड परंपरा आसा. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी ह्या सारकेल्या फुडाऱ्यांनी ह्या मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयल्ली हाची याद मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना केली. गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं. अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हांणी आज रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयांत मिरवणुकीन वचून आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. भारतीय जनता पक्षान काल जाहीर केल्ल्या वळेरेंत तांचो आस्पाव आसा. आज तांणी रत्नागिरी शारांत रोड शो केलो. तातूंत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेवूय वांटेकार जाल्ले. नारायण राणे हांची लढत शिवसेना उबाटा गटाचे विद्यमान खासदार विनायक राऊत हांचे वांगडा जातली. लोकसभा वेंचणुकेंतल्या पयल्या पावंड्यावेल्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशभरांतल्या मतदारांक संदेश दिला. लोकशायेच्या ह्या महाउत्सवांत नव मतदारां सयत सगळ्या मतदारांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन राष्ट्रपतींनी ह्या संदेशांत केलां. मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है. शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे. भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है. हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्योहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी. मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे. और आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे. मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. पणजेंतल्या मॅकॅनिस पॅलेस सभाघरांत संजीवनी लायफ बियॉन्ड कॅन्सर हांच्या वतीन इंटिग्रेटेड कॅन्सर केअर ह्या विशयावेल्या राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केल्लें. एका दिसाच्या ह्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या हस्तुकीं दिवली पेटोवन जाल्लें. ह्या कार्यावळींत आयोजन संस्थेचे संस्थापक रुबी आलुवालिया आनी देशभरांतले तज्ञ डॉक्टर तशेंच कर्करोगांतल्यान बरे जाल्ले दुयेंती हाजीर आशिल्ले. संजीवनी लायफ बियॉन्ड कॅन्सर ही संस्था कांकराच्या दुयेंती खातीर उल्लेखनीय काम करता हे खातीर राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांत तांची तोखणाय केली. To be amongst all of you this evening for the inaugural National Conference of Integrative Cancer Care 2024. Having visited the painting exhibition Towards Sayotri, a cancer victim's journey from emotional trauma to spiritual growth. Of course, this evening I had occasion to see all the paintings there, and Madam explained to me what are the meaning behind it. An artist is concerned, if he draw a picture just like a poet, when his poem come out through his lips, then it will be the property of the society, people. FC गोवा पंगडान बिरेस्तारा नावेलीच्या रोझरी कॉलेज मैदानाचेर जाल्ल्या सामन्यांत धेपो पंगडाक 4-3 गुणांनी पराभव करीत ड्रीम स्पोर्ट्स चॅम्पियनशिपाचो गोवा लेग जिखलो.
ह्या जैताक लागून FC गोवा पंगडान ड्रीम स्पोर्ट्स चॅम्पियनशिपा खातीरच्या राष्ट्रीय निमण्या फेरयेंतली आपली सुवात निश्चित केल्या. हाचे पयलीं धेंपो SC पंगडान अ गटांत आपलें वर्चस्व दवरिल्लें आनी दोनूय सामने जिखून निमणी फेरी मेळयल्ली. जाल्यार ब गटांत FC गोवान निर्णायक पेनल्टी शूटआउट मळाचेर बेळगांव युनायटेड फुटबॉल अकादेमीचो 6-5 गुणांनी पराभव करून निमणी फेरी गाठल्या. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.